अशें घरमंत्री अमित शाह हे वेळार उलयले। पर्वत आरोहण ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जीवन में कई सारी घटनाओं का आपके जीवन को आप रिवाइंड कर कर इसकी फिल्म देखेंगे तो पर्वतारोहण में आने वाली सब कठिनाइयों के अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां कुछ और स्वरूप में आपके जीवन में आई होगी। ये कला अगर सिद्धहस्त कर लेते हैं तो अपने आप आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा का माध्यम होता है। इसलिए मैं आज 35 जवान जो गए थे वो 35 जवान और बल के प्रतीक के रूप में श्री पीयूष आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माउंट मणिरंग चढपाचे यश हे फक्त या 35 जवानांचेच न्हय जाल्यार पुराय एनडीआरएफचे यश आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हे वेळार उलयले। विजय की सफलता कुछ जवानों ने प्राप्त की है, मगर इस सफलता पूरे एनडीआरएफ के लिए है। ये मेरे बहुत मन की स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि विजय की सफलता का तमगा पूरे एनडीआरएफ बल को जाता है। आपने सिर्फ मणिरंग पर्वत को, इसकी ऊंचाइयों को सिद्ध नहीं किया है, आपने बल के हौसले को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम सिद्ध किया है। हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्यो फाटोफाट बसका चालू आसात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सध्या हरियाणाच्या दौऱ्यार आसात। आयज पंचकुला हांगा भारतीय जनता पक्षाची विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी बसका जाता। या बसकेत कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर आनी येता त्या विधानसभा वेंचणुकेविशीं कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपा खातीर केंद्रीय मंत्री अमित शाह या बसकेचे मुखेलपण करतात। जनता दल युनायटेड पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसका आयज जाता। या बसकेचे फुडारपण पक्षाचे अध्यक्ष नितीश कुमार करतात। पक्षाचे सगळे केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि आमदार मिळून सुमार 100 वांगडी या बसकेत वांटो घेतात। या बसके उपरांत पक्षाचे अध्यक्ष नितीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसेच घरमंत्री अमित शाह हांची भेट लेगीत घेतले। या बसकेत फुडाराच्या रणनीती विशीं विचार मंथन जातले। इतले मजगती या बसकेत संजय झा हांका जनता दल युनायटेड पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हूण जाहीर केल्यात। राष्ट्रीय चाचणी प्राधिकरणान हालींच रद्द जाल्ल्या एनसीईटी जॉयंट सीएसआयआर नेट आणि यूजीसी नेट जून 2024 फेरी परीक्षांच्यो नव्यो तारखो आयज जाहीर केल्यात। आयज जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेत एनसीईटी 2024ची परीक्षा आता 10 जुलयाक, जॉयंट सीएसआयआर यूजीसी नेट 25 ते 27 जुलयाक आणि यूजीसी नेट जून 2024 फेरी परीक्षा 21 ऑगस्ट आणि 4 सप्टेंबर मजगती जातल्यो। अधिक माहिती खातीर एनटीएच्या www.nta.ac.in या संकेतथळाचेर भेट दिवची अशी कळोवणी एनटीएन केल्या। अखिल भारतीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा थारिल्ल्या प्रमाण 6 जुलयाक जातली। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय कार्यावळी अंतर्गत करियर मार्गदर्शन कार्यावळ, गोय शिक्षण संचालनालय तसेच गोय नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन हांच्या जोडपालवान घडोवन हाडली। या कार्यावळी अंतर्गत 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर मुखेलमंत्री, मंत्री आणि शिक्षण तज्ञ वेबिनारा वरवीं करियर मार्गदर्शन करतले। आयज जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यां खातीर आपल्या करियराची निवड करतना सरकार पुराय मजत करतले आणि ते विशीं मार्गदर्शन केले। आताच्या घडीक आमी ठरयलां की प्रत्येक भुरग्याचे करियर घडपाक जाय। एकूय भुरगो म्हणजे जो कदाचित 10वी आसतलो, 12वी आसतलो, ग्रॅज्युएट आसतलो, हेजे जाल्या उपरांत ताका करियर ऑपॉर्च्युनिटीज कितें गोंयांत अवेलेबल आसा आणि ते केल्या उपरांत ताका संधी खंय खंय उपलब्ध जावपाक शकता हाच्याच खातीर करियर गायडन्सचो हो कार्यक्रम आसा। गोवा हायर सेकंडरीतली 30,000 भुरगीं 11वी आणि 12वी हांकां चिंता आसा की आमी 12वीच्या उपरांत कितें करतले आणि 12वीच्या उपरांत
खंयची ऑप्शन्स आज गोंयांत अवेलेबल आसा, सायन्सा खातीर कितें आसा, आर्ट्सा खातीर कितें आसा, कॉमर्सा खातीर कितें आसा आनी वोकेशनल स्टुडंट्सा खातीर कितें आसा. म्हाका दिसता आज चडांत चड जो विषय हो हाय सेकंडरीच्या टिचरांनी बी होय समजून घेवपाक जाय. एकदां पर्सनलायज करियर कावन्सिलींग जर करीत जाल्यार ते आमकां चडांत चड फायदो जाता. म्हणून टिचरांनी बी समजून घेवचें आनी टिचरांनी भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या पेरंट्सांक 12वीच्या उपरांत कितें कर हे गायड करचें. आसगांव प्रकरणात गोंय राज्याचे पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांचो कथीत आस्पाव आशिल्ल्याच्या आरोपाची सीबीआय वरवीं चांचणी जावची अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. शुक्रारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ही मागणी केल्या. पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांकां पद सोडूंक लावचे वा तांकां दीर्घ काळा खातीर सुटयेचेर धाडचे अशी तांणी मागणी केल्या. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हाजीर आशिल्ले. एक गोष्ट हातूंतल्यान सिद्ध जाता की जे मिडिया रिपोर्ट्स जे आयले, आज आयले, 2 दीस पयलीं आयले, ताज्या वयल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की डीजीपी आपले पोझिशन मिसयूज केला. ताणे आपलो पावर जो आसा तो मिसयूज केला एक आउटसायडराक प्रोटेक्ट करपाक. ताज्या उपरांत दुसरे हातून मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां इंटरेस्टिंग जे दिसता ते म्हणल्यार जेन्ना एका मिडिया हाऊसान एक रिपोर्ट हाडलो तेन्ना डीजीपीन ताजेर ट्वीट मारले की तिजो घोव जो आसा तो आयपीएस न्ही म्हणून. म्हणजे डीजीपी खबर आशिल्लें की हिजो घोव कोण तो आज मेरेन डीजीपीन सांगलो ना की बाबा तिजो हजबंड कोण तो. हाज्या वयल्यान क्लियर जाता की देर इज अ नेक्सस, देर इज अ चेन फॉर दीस. एज काँग्रेस पक्ष फुडले जे अधिवेशन जे येता थंय आमचे विरोधी पक्ष फुडारी, आमचे तिनूय आमचे बाकीचे आमदार हो मुद्दो ते असेंब्लीनूय मांडटले. आयज T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत भारताचो सामनो दक्षिण आफ्रिके आड जातलो. बार्बाडोस हांगा हो सामनो रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या निमाण्या फेरयेचे खाशेलेपण म्हळ्यार आतां मेरेन हे दोनूय पंगड एकूय सामनो हारूंक ना. निमाणे फेरयेत हे वस्तादपण कोण मेळयतलो हाचेर सगळ्यांची नजर आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.